पॉटहोल्स हो गोंयाक लागिल्लो व्हायरस जावन आसा। रस्त्यार पडिल्ल्या ह्या फोंडकुलांक लागून कितलेशेच लोक हात पांय वगडायत आसात, तशेंच आपलो जीवय वगडायत बसला। मात सरकाराक कांयच पडिल्लें ना। जीएमसी कडेन दोनाय सर्व्हिस रोडां कडेन रस्त्यार फोंडकुलां पडून रस्तो इबाड जाला म्हण शंकर पोळजी उलयला। RDX ब्युरो रिपोर्ट। हे पोर्टहोल्स जे तुमकां दिसता न्हू, हे गोंयांक लागलेलो एक व्हायरस। ह्या पोर्टहोलां खातीर आयज कितलेशे लोक हातपाय मोडून जीएमसीन एडमीट आसा आनी कितलेशे लोक मेले। कोणाची आई एक्सपायर्ड जाली ह्या एक्सिडंट जावन हितून, कोणाचो बापूय एक्सपायर्ड जालो, कोणाची भयण गेली, कोणाचो भाव गेलो, कोणाचो फॅमिली मेंबर गेलो, कळ्ळें तुका। पूण हे सरकाराक दया माया ना। सो आमी डिसायड केला आमी ओगी रावचे ना, कित्याक सांग, हे पोर्टहोल म्हटल्यार मरण आनी आमच्या मरणाचेर हेंचो सरकार उबो आहा अशें जाल्यार आमकां दिसता। कित्याक तुमकां पडोवन वचोंक ना, PWD मिनिस्टर कितें करता तो खबर ना। आमी तुमकां जागृत करपाचें रे, डिपार्टमेंट तुमचे कडेन आसा मरे, डिपार्टमेंट आसा मरे, सगळे मशिनरीज आसा मरे, आनी तुमकां हे पोर्टहोल्स तुमकां भरपाक जायना कितें रे। सो आयज आमी हेचो निशेध करता परत एकदा रांगोळी घालून। आमी आसा जीएमसी कडेन सर्व्हिस रोडाचेर, दोनाय सर्व्हिस रोडांचेर होणके पडलेले आसा आनी सरकार दोळे धापून आसा। सो तेंचे आमी दोळे उगडूंक सोदता। हो PWD डिपार्टमेंटाचो निशेध। आनी जो कोण ह्या एरियेक इंजिनियर लागता ताका हांव सांगूंक सोदता, खुर्ची गरम करूं नाका। तुका पगार येता, आमचे टॅक्साचे पयशे ते फुकट तुमकां थंयसर बसोवंक ना। खातात मरे पगार, जाल्यार ही कामां वेवस्थीत करा। देव बरें करूं।